नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर. तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. 2024 वर्स अपघाताक आमंत्रण दिवपी आशिल्ले काय कितें असो प्रश्न सध्या मुखार येता. कारण अंदूच्या वर्सा फाटल्या 7 म्हयन्यांत देशांत 5 व्हड रेल्वे अपघात जाल्ले दिश्टी पडटा. लोकसभेत अर्थसंकल्पा उपरांत केल्ल्या उलोवप्यांत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सुरक्षिताय आपल्या प्राधान्यांत सगळ्यांत मुखेल प्राधान्य अशें आश्वासन दिल्लें. मंत्रालयाच्या 2,62,200 वांटपांतल्यान 1,08,795 कोटी रुपया सुरक्षा वाडोवपा खातीर समर्पीत करतले अशें तांणी सांगिल्लें. पूण फाटल्या वर्सा सावन जायत्या रेल्वे अपघाताक लागून तांकां विरोधी पक्षाच्या हल्ल्यांक तोंड दिवचें पडटा. 30 जुलय 2024 हावड़ा मुंबय मेल ही प्रवासी रेल्वे पटरी वयल्यान देंवन दुसऱ्या माल वाहतूक धपको दिल्ल्यान ह्या अपघातांत 2 जाणांक मरण आयिल्लें आनी 20 वयर लोक जखमी जाल्ले. फक्त फाटल्या 2 म्हयन्यांत देशांत जाल्लो हो तिसरो रेल्वे अपघात. रेल्वे पटरी वयल्यान देंवप आनी अपघाताची वाडट्या वळेरींत 2024 वर्सांत भारतांतल्या 5 मुखेल रेल्वे अपघाताची वळेरी आमी तुमच्या मुखार दवरतात. पयलें, जामतारा रेल्वे अपघात, तारीख 28 फेब्रुवारी 2024. वर्साचे सुरवेक आंगा एक्सप्रेस रेल्वे थांबता आसतनाच प्रवासी रेल्वेंतल्यान देंवले आनी दुसऱ्या रेल्वेन तांकां धपको दिलो. झारखंडांतल्या जामतार जिल्ह्यांत कलजिरिया रेल्वे क्रॉसिंगा लागसार घडिल्ले हे घडणुकेंत 2 जाणांक मरण आयिल्लें आनी जायते जाण जखमी जाल्ले. दुसरी घडणूक पालघर म्हाल व्हरपी रेल्वे पटरी वयल्यान देंवली. तारीख 29 मार्च 2024. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण मध्यान वेगान वचपी पुराय भरून आयिल्ली ही रेल्वे मुंबय ते सुरत ह्या मुखेल मार्गाचेर पटरी वयल्यान देंविल्ल्या कारणान हो अपघात घडलो. तशेंच त्या लायनींतल्यान येवपी जायत्यो हेर रेल्वे आडखून उरल्यो. तिसरी, सिरहिंद रेल्वे अपघात, तारीख 2 जून 2024. सिरहिंडा लागसार माल वाहतूक रेल्वेच्या 8 डब्यांक दुसऱ्या रेल्वेन धपको दिलो. ह्या अपघाताक लागून 59 रेल्वेक हाचो परिणाम जालो आनी तातूंतल्यान 51 रेल्वेक वळोवची पडली. माल वाहतूक रेल्वेंतल्यान 3 प्रवाशांक दुखापत जाल्ली, जाल्यार माल वाहतूक रेल्वेच्या पायलट आनी सहाय्यक पायलट गंभीर जखमी जाले. चौथे, कंचनजंगा एक्सप्रेस अपघात, तारीख 17 जून 2024. दार्जिलिंग जिल्ह्यातल्या रंगापाणी रेल्वे स्टेशना लागसार अगरतला कंचनजुंगा एक्सप्रेस हे प्रवासी रेल्वेक मालगाडीन धपको दिल्ल्यान हातूंत 9 जाणांक मरण आयिल्लें आनी सुमार 41 जाण जखमी जाल्ले. ह्या अपघातांत लोको पायलट चड वेगान रेल्वे चलयतालो असो दावो कांय रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केल्लो. पांचवे, चंडीगड डिब्रुगड रेल्वे अपघात, तारीख 18 जुलय 2024. उत्तर प्रदेशांतल्या गोंडा जिल्ह्यातल्या डिब्रुगड चंडीगड एक्सप्रेसाचे 12 डबे पटरी वयल्यान देंवन हातूंत 4 जाणांक मरण आयिल्लें, हातूंत 31 जाण जखमी जाल्ले. रेल्वेचे 8 डबे मोतीगंज आनी जिलाही स्टेशनां मदीं पटरी वयल्यान भायर सरले. वाडट्या अपघाताची वळेरी पळयल्यार प्रवासी मदीं भंय निर्माण जाला. ही खरी गजाल. मजगतीं लोकांनी प्रवास करतना आपल्या स्वताची काळजी घेवची, कारण अपघात वा कसली वायट घडणूक केन्ना सांगून येना.